उया घेऊन आयल्या चिटचट तियात्र रोस्मिताय राखुया. हॅलो गोंयकारा, चिटचट तियात्र ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. इश्टानो, आमच्या गोंयांत जें कितें वायट घडटा, जें कितें बरें घडटा ताचेर निशेध मारूंक आमचे कोंकणी पालकार वावुरपी कलाकार भारी वावुरता. जायतें जें कितें वायट घडटा ताचेर ते कांतारां कोत्ता. जायते पॉलिटिकल सिंगर आमच्या तियात्रांनी तुमकां दिसून येता आनी असोच एक खोडेगांत पॉलिटिकल सिंगर आयज म्हज्या सांगाताक आसा जो जायतीं वर्सां आपलें तियात्र तुमचे नोदरेक दवरता. तुमी तांकां व्हडा उमेदीन मानून घेतलेलो आसा. ताची कांतरां उमेदीन आयकोंक आशोवन तुमी तियात्राक येता. तर चलात आनी मेळया म्हजें पयलें गोर ह्या तियात्राच्या पोंगडाक आनी जाणून घेवया ताचो रायटर डायरेक्टर सेबी दे दिवार कितें सांगूंक सोदता तो. चलात तर. म्हजें पयलें गोर हाचो रायटर डायरेक्टर आयज म्हज्या सांगाताक आसा बाब सेबी दे दिवार, जाची कांतारां तुमकां चड आवडटा आनी तुमी उमेदीन ताची कांतारां आयकोंक येता. आयज ताचो नवो तियात्र घेवन तो तुमच्या नदरेक आयला. म्हणटकूच पळोवया ताचें म्हणणें कितें आसा तें आनी ताका कितें सांगूंक जाय तें. सेबी बाब, पयलीं सद्याक तुका येवकार आनी शाबासकी, कित्याक पावसाच्या सिजनान तूं तुजें तियात्र घेवन येता आनी होय तियात्र तुमी जाणा ए पावट तुमकां जायते डिफिकल्ट आसले, तरी पूण लोक व्हडा संख्येन जशे परी आमी पळयलां हावसफूल जाता. जाल्यार ह्या तियात्रा वयर तूं कितें सांगूंक सोदता? पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑडियन्सांक. कित्याक जितल्यो डेटी हांवें मांडल्यो, हांवेंच न्हू जायत्या डायरेक्टरांनी मांडल्यो, त्यो कॅन्सील जाल्यो हॉलांक लागून. हॉलां बंद. आमचो तियात्र आहा आयच्यान हें हॉल बंद, थंय डेट मांडली, फाल्यांच्यान तें हॉल बंद. अशें करून म्हजे 8 शो म्हाका कॅन्सील करचे पडले. जायतो लोक म्हाका विचारतालो आतां ह्या तिकेटीचो रिफंड मेवतलो, पत्तो केन्ना आसतलो, रिफंड जाता जाल्यार रिफंड वचचो म्हूण. तोरी आसतना आमकां ती सांगूंक इजी लोकांक रिफंड वचचो म्हूण. पूण लोक बाबडो येता पयसतान मुदोम टायम काडटा आपल्यो तिकेटी, पत्तो रिफंड व्हरोंक यो. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम. हांव ताका लागून ह्या म्हज्या ऑडियन्सांक, म्हज्या मोगाच्या ऑडियन्सांक कालच्यान सावन तुमचे कडेन एक सॉरी अशें म्हणटा, कारण तुमकां जायते त्रास जाले. तोरूय आसतना व्हडे संख्येन आयज पळय म्हजो 8 तारखेर जुलायाचें तियात्र मारगांव शारांत 1.5 म्हयन्यान म्हाका कोचचो पडलो, कित्याक हॉलां कॅन्सील. तोरी आयज म्हजो शो हावसफूल जालो. कित्याक तियात्र जेन्ना तूं हाडटा, लोक बरो म्हूण वाखाणटा आनी तो हावसफूल जाता. डायरेक्टराकूय एक खुशालकाय, आर्टिस्टांकूय खुशालकाय, आनी लोकांक हांव चडान चड देव बरें करून म्हणटा. कित्याक आमी हांगासर आमकां कोंताक येना गोमंत विद्यानिकेतनान आमी 200 तिकेटांची ओडिशी केल्या. तोरी आसतना लोक आयलो तियात्राच्या मोगाक, आमकां मोग दाखयलो, तियात्र हावसफूल करतात. ताका लागून ऑडियन्साक हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण एक पाट आमचो तियात्र पत्तो नॉर्मल हॉलांनी जावंक लागलो तेन्ना आमी पत्ते 200 रुपया कोत्तेलेत. हें आमी लोकांक आश्वासन दिलां आनी आमी कोत्तेलेत. सो तियात्रा वयर तुका सांगचें म्हणल्यार एक खुशालकाय म्हाका, कित्याक तियात्र हे फावटी लोक म्हणटा सेबी प्ले एकदम बरी. कित्याक लोक सदांच म्हजे पॉलिटिक्स प्लेयाक रावतालो. एज अ पॉलिटिकल सिंगर हांवें म्हणलें हे फावटी कितें डिफरंट करुया. सो फॅमिली प्लॉट हाडलो आनी एवरी पॉड्याक ट्विस्ट, सांतादोनीची सिनूय दाखयल्या, बऱ्यो क्लॅप्स पडटा, कांतरां सगळीं बरीं म्हणटा, म्युजीक बरें म्हणटा. सो इट इज अ बीग अचिवमेंट फॉर आय एम नॉट सेईंग फॉर मी, फॉर अस एज अ ग्रूप. सो इट इज अ टीम वर्क. असो सगळ्या म्हज्या आर्टिस्टांच्या नांवान खरेंच म्हाज्या ऑडियन्सांक कालच्यान सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी जायते आमी आयकलां तेच, पण सांतादोनीची सीन एकदम तुजी मानवल्या. जाल्यार तुका कित्याक दिसलें ही सीन आपूण दाखयतलो? गेले फावटी जेन्ना हांवें तियात्र म्हजो बरयल्लो तेन्ना हांवें चिंतलेलें म्हाका एक सांत आंतोनीचेर एक भावार्थ आसा, सांत आंतोनीची सीन एक दाखोवची. आनीक अशी म्हजे तकलेन आयली आनी आयलें तेंच हांवें केलें आनी हे फावटी दाखयली. आनी ताकाच तें लिंक हाडून ती एक मिलाग्र कशी हांवें सांत आंतोनीची दाखयल्या. अबाव ऑल दीस म्हज्या चेडवान गेले फावटीच म्हाका सांगलेलें, डॅड फुडले फावटी आमकां कांतार बरयता तें सेंट एंटनीचेर बरय. सो तांकांय हांवें कांतार तांच्या मना प्रमाणे सेंट एंटनीचेर बरोवन दिलें. सो खरेंच लोक एप्रिशिएट करता, कित्याक सांत आंतोनीचेर जायत्या जाणांक भावार्थ, आमच्या गोंयकारांकूच न्हय जायते कडेन सांत आंतोनीचेर खूब भावार्थ. सो कित्याक सांत आंतोनीची मिलाक दाखोवची न्हय अशें म्हज्या मनान आयलेलें आनी दाखयलें आनी सक्सेसफूल जाली. खरेंच लोकांनी बरी मानून घेतली आनी बरी एप्रिशिएट केलें. सेबी, फुडें आतां कितें येवजिलां, कितें येवजण आसा फुडें? फुडें येवजण आसा म्हणल्यार आतां कितें, म्हजो तियात्र चलता आतां एकूच हॉल आमचें आसा तें मारगांव गोमंत विद्यानिकेतन. आनीक ऑप्शन ना. पाय तियात्रीस हॉल बंद, लिकेज. काणकोण हॉल बंद, लिकेज. कला अकादमी 70 कोटीचें काम करून बंद, लिकेज. सो आतां
प्रायवेट हॉल कितें मेवता हांवें कांदोलीम शो केलो आतां गोमंत विद्यानिकेतनान हें आमकां शो मांडून आतां फुडें वचचें पडलें लोक येता एप्रिशिएट करता थंयसर बंद जालें हिंगासर येता थँक्यू म्हणटा लोकांक सो ह्याच हॉलान आतां आमकां तें ओपन जायसर कोचचें पडटलें हॉलां बंद आसा म्हणटा ताचेर कांतार काडूंक ना ती हॉलां बंद आसा म्हूण कांतार आतां काडून कितें म्हूण करपाचें कित्याक हॉलां बंद ती सगल्यांकूच खबर आसा आतां अशें जालां की तूं जेन्ना एक सोत कितें उलोवंक फुडें सोदता तुका टार्गेट करता कोणूय जावं ते आयज काल हो संवसारूच तसो जाला सो तरी आसतना हांव म्हज्या जिवाक रिस्क घेवन ते कितें पॉलिटिकल इश्यू आसा ते भायर हाडटा पूण कितें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ते हाडचें पडटा पूण लोक पिसोना लोकांक सगळें सोजमता सो हॉलां बंद तेजेर कांतार करून ते आनी फायदो ना तो इश्यू सॉल्व जाल्लो आहा सगळ्यांक कितें आसा खबर आसा आनी एक विचारूंक सोदता बॅकग्रावंड म्युजिका बाबतींत एकदम बरी मांडावळ जाल्या बिकॉज जें आयकोंक येता संगीत आयकोंक येता एवरी पड्डो जेन्ना वयर वयता डब करून म्युजीक येता इतलें बरें आयकोंक येता म्हणटकूच इतलें बरें संगीत बसयलां हाचे वयर तूं कितें सांगूंक सोदता हांव हाचे बाबतींत म्हज्या संगीतकारांक देव बरें करूं म्हणटा आतां हांव तुमकां म्हज्या संगीतकारांची वळख करून दितां आनी तुमकां दाखयता म्हजे संगीतकार कोण पळय ते खरेंच तांकां हांव काळजांसान देव बरें करूं म्हणटा आनी संगीतकार तुमकां दाखयता आसतना हांव संगिताचें कितें पळय तें तुमकां आतां सांगतलो पळयात जायते फावटी एक डायरेक्टर जेन्ना पावसान येता म्हणटकूच एक बँक घेवन येता सो तूंय एक बँक घेवन आयला पूण एक म्हणल्यार जायतो इन्वेस्टमेंट तुमी करता जायते त्रास तुमकां जाता म्हणटकूच कशें कितें करता हँडल कशें करता जायते त्रास जाता जायचे कोचचे पडटा पूण आनीक ऑप्शन कांय ना तें एक हांव कितें करता तें इट्स अ वन मॅन शो सो जावं आर्टवर्क जावं पोस्टर जावं तिकेटींग जावं एड पेपराचेर हॉलां बुकींग प्रॅक्टिसाचें पूण हातूंत म्हाका म्हज्या सगळ्या आर्टिस्टांचो सपोर्ट मेवता आनीक हो तियात्र उबो करूं हांव खरेंच म्हज्या आर्टिस्टांक देव बरें करूं म्हणटा खान मारून हो तियात्र ताणें उबो केलो केन्ना पासून चलता चलता ते पासून चलयतलो बंद वचचो ना जे मेरेन चलता ते मेरेन चलयतलो निमाणे सुवातेर आमची जी पळयणारां आसा तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता हांव पळयणारांक सांगूंक सोदतां ह्या तियात्रान म्हज्या एक युथाक बरी मॅसेज आसा एकवट फामिलीचो कसो तूं तो कोण फूट घालता आनी तो कसो सांबाळचो ही मॅसेज हांवें दिल्या हे तुमी येवन पळोवचें इतलेंच सांगून सगल्यांक देव बरें करूं म्हजें पयलें घर सेबी दे दिवार हाच्या तियात्राचो ड्रामर आयज आमच्या सांगाताक आसा बाब मानेल पोलीस सद्दां येवकार तुका चिटचॅट तियात्री कार्यावळीन सेबी दे दिवार हाचो तियात्र हातून हो तियात्र तूं वाचता म्हणटकूच तुका जर तो जेन्ना तुमी सकयल बसून तियात्र वाचता तेन्ना तुमकां कशें दिसता आनी कितलें बरो लागला तुका ताचें बरपावर तियात्र बरो आसा आनी स्टोरी बी लायन अप बरी आसा तेगेली जरी जर हांवें विचारलें जाल्यार हो सिजनांतलो बरो तियात्र जाल्यार तूं कितें म्हणटा हय एक्झॅक्टली तो सिजनान बरो हिटेस्ट तियात्र आसा कॉमेडी जेन्ना तुमी पळयता तेन्ना तूं कितलो हांसता कॉमेडी जाल्यार बरो आसता हांव आनी पयले फावट ह्या ग्रुपा तियात्रा हेज्या पयलीं तियात्र वाजले ते हांवें हेजे पयलीं वाचलो ओके लास्ट तियात्र खंयचो वाजलोलो आतां लास्ट इयर सॅलीचो कॉमेडियन सॅलीचो ओके आनी आतां सेबी दे दिवार रायट ओके थँक्यू देव बरें करूं म्हजें पयलें घर हातून तुमकां तरणाटी कांतारां कोत्ता ती दिसती पडटा आनी म्हज्या सांगाताक आसा अश्विन एंड झिया पोलीस सद्याक चिटचॅट तियात्री कार्यावळीन तुमकां दोगांयकूय येवकार आनीक इज इट द फर्स्ट टायम तुमी कांतारां कोत्ता काय हेज्या पयलीं कॉम्पिटिशनांनी केल्या पयलीं हांवें दाडाच्या तियात्रान कांतारां केल्या आनी आल्फी ते दिवार तेजे तियात्रान कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रान हांवें एक्टींग केलां सो इट्स नॉट द फर्स्ट टायम केलां हांवें वॉट अबाउट यू I have sang in my dada's theatre before, and I have done for a theatre competition also. आमची जी दोगांय तरणाटी हांगासर आसा ती जावन आसा भुरगीं सेबी दे दिवार हांची आनीक एक कांता जें तुमी म्हटलां आनी तें बरयलां तुमच्या दाडान आसतलें डेफिनेटली सदांतून सो तुमचें प्रेपरेशन कशें करता तुमी आमी दाडा आमकां धाडटा ते कांतार आनी बाय हार्ट करून सांगता आमी कोत्ता बाराबरी मेळून कोत्ता आमी आनी हय सिन्स तुजो दाडा एक पॉलिटिकल सिंगर ओके तुका पॉलिटिकल सिंगर जावपा जाय काय ओन्ली अ सिंगर
फॉर नाव इट्स ओनली अ सिंगर पॉलिटिकल सिंगर मागीर पोवचें ऑलरायट ओके झिया तूं खंयसर शिकता Our of Diwar High School. Diwar. ओके टील डेट एनी तियात्रांनी कोण तुजें फेवरेट एक्टर सिंगर जाल्लो आसा Not exactly. तियात्र कितलें आवडटा तुका कितलें लायक जाता तियात्र Cool. I really like it. Alright, okay. Future plans, like where do you see yourself in another 2 years? If I ask you, what you will say? आतां हांव 11th स्टँडर्डान हांव आतां पळयता हांव आतां फायन आर्ट्स करपाची चिंता आनी बाराबरी डाडाच्या तियात्रांनी नाचतलो हांव सो दोनी बाराबरी करूंक चिंता ऑलरायट आमच्या सांगात आसा म्हजें पयलें गोर हाचे एक कलाकार आनी बाय जॉयनिशा आयज हांगासर म्हज्या सांगाताक आसा म्हणटकूच सेबी दे दिवार हाचो तियात्र तुका कसो लागला पयलीं सद्याक जेन्ना तुका अप्रोच जालो आनी तुका एक्टिंगेक लागून विचारलें तेन्ना स्टोरी वायज तुका कसो लागलो म्हजे वस्तू की म्हाका तियात्र एकदमूच बरो दिलो एक फॅमिली ड्रामा सगल्यांनी येवन पळोवचो बरी स्टोरी आसा हातून बा आनी भयणी आनी कशें आवयच्या मदें संबंद कसो दाखोवन हाडटा ह्या तियात्रान तर म्हाका जेन्ना सेबीन अप्रोच केलें जाल्यार एज टू तो रोल हांव करूंक एकदम खुशाल जालें म्हाका ही संदी मेवली म्हूण स्विझेलो भुमिका करूंक भयणीचो ह्या तियात्रान इज इट द फर्स्ट टायम तूं तियात्रान नाचता वा हेज्या पयलीं नाचला ओ वॉट इट इज हाच्या पयलीं म्हजो पयलो तियात्र हांव सेबी दे दिवाराकूच नाचलां कोणाचे चुकीक लागून आनी उपरांत विली सिल्वेरा ताजमहाल कसळटलें आनी हो म्हजो तिसरो तियात्र ओके तुका कितें दिसता की ह्या तियात्रान युथान कित्याक घेवंक जाय अशें जरी तर आमी विचारलें जाल्यार वॉट आन्सर वील यू गिव युथाक स्टोरी एक मॅसेज आसा हातून कित्याक हातून भावपण ब्रदरहूड भयणी भाव मदें संबंद दाखयता आपणाचे आवयक कशेंपणी लेखूंक जाय ही आमकां मॅसेज ह्या तियात्रांतल्यान पळोवंक मेळटा तर ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी युथाक येवन एक मॅसेज घेवंक ह्या तियात्रा वरवीं जरी तर हांवें तुका विचारलें जरी तर एक्टींग तुका लायक जाता वो सिंगींग लायक जाता वॉट वील यू चूज सिंगींग चड लायक जाता पूण एक्टिंगूय तितलेंच म्हजें पयलें गोर सेबी दे दिवार हाचो तियात्राचो आनीक एक सांगाती आयज म्हज्या सांगाताक आसा चड करून आमची जे यूथ आसा तांचो फेवरेट आमचो जुनियर रेगन द किंग ऑफ लव सॉंग्स म्हणल्यार सगळ्यो अडकता सरळ प्रश्न म्हजो तुका ह्या तियात्राची भरपावड तुका कशी लागली एकदम बरी लागली पयली सुवातेर म्हजें पयलें गोर हो टायटल म्हाका खूब आवडलो कित्याक बरो मिनींग आनी सेबीन बरो तियात्र बरयला आनीक एक 8वे स्टोरीचे ताणें पालकार हाडला आनी तियात्र बरो नेटान चलता रेगन ह्या तियात्रान तुजी कितलीं कांतारां आसा हांव एक सोलो म्हणटा आनीक हांवें एक चौको बरयला खूद हांवें बरयला चौको हांव सॅली मायरन आनी डेवीड जायते फावटी हे तियात्रांनी आमी तुजे एक चौको पळयता आनी डिफरंट वेरिएशन घालून डिफरंट स्टायल्स तूं हाडटा जाल्यार हे तुजी कोरियोग्राफी आनी प्लॉट वायज कशें आसता प्लॉट वायज जें कितें लोकांक कितें जाय तें आमी दिवंक जाय सो हांव पयलीं स्टडी करता म्हज्या मिसिसा कडेन डिसायड करता हो टॉपीक चलतलो सपोज तें आसलें जाल्यार म्हाका गमता हो टॉपीक लोकांकूय लायक जातलो तुमच्या काना म्हज्या बाबा भयणांनी चोदरा येन आयकात म्हजें गाता लोक कितलो मिस करता तुमकां जेन्ना तुमी गोंयान आसना आनी एका तियात्राक पावन आनी तुमी परदेसान वयता तियात्राक तेन्ना कितलो आशेन रावता खूब आमी जेन्ना आमी लंडन वयता तियात्राक हांगा वयता खूब आमी मिस करतात गोंयचे केन्ना काय आमकां गोंयान जे तियात्र जाता तेवूय आमी मिस करतात अशें न्हय की लंडन गेल्यार आमी हांगासर वयता पूण आमचो जिवूय हांगारूय ह्या गोंयच्या मातयेचेरूय आसता जीव आनी इतल्याकूच तूं इलेक्शनाक वचता बाणावली बसपाक चितिलां कितें केल्या भशेन बसल्या बट अरे एकदम बसून तुगे सापडा अरे शुअर एक कार्डींग ताका 12 शिरो आनी 60 बियो कितें तें ओरां वरां नो वरां यो क्लोज ओके क्लॉक
क्लॉक वॉच ओके वेल आन्सर्ड. बुरकान तोकली हातान चेपडी कितें तें सांग. ब्रश टूथब्रश एका झाडार कोडशेच कोडशे. जांभळा ओके ऑलरायट. आतां तूं जाणा म्हणटकूच आनीक एक विचारता. 3 मनीस घुंवता घुंवता कितें तें. 3 मनीस घुंवता नको खबर ना 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 शुअर. दुसऱ्यांक दिता तरी तुवेंनूच दवरूंक जाय. येता टेडी बेर. बरो संदेश म्हणजे तुजे जिवितान तूं जेन्ना बरो तूं तुजे वयर जेन्ना तूं घेता आनी तोच दुसऱ्याक दिता एक बरो संदेश तुज्यान दिवंक जाता वो तुजें बरेंपण तुज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. वन शॉट उतर तुवें तें इलॉबरेट केलें आन्सर उतर आसलो देव बरें करूं. ऑलरायट आमच्या सांगाताका आसा म्हजें पयलें घर हाचो एक कोडेगात कांबो आमचो फ्रँकी गोन्साल्वीस जाका जायतो लोक तुमी वळखता आनी ताची भुमिका तुमी मांडून घेतलेली आसा. म्हणटकूच ह्या तियात्रान जायते फॅन फॉलोवर्स तुजे आसा आनी एक म्हणटा ते फ्रँकीची बॉडी एकदम बरी लायक जाता. म्हणटकूच एक सोरोड प्रश्न जरी तर एक एक्टर लोकांच्या नोदरेक परजोडोंक जावो जाल्यार कितें गरजेचें. आतां जशें तुवें म्हटलां बॉडी गरजेची हय ऑफकोर्स कित्याक मनशा एक आपणा वर्कआवट केलो जाल्यार एक पर्सनॅलिटी बिल्ड जाता आनी जेन्ना तूं तुजे स्टेजीर एक पर्सनॅलिटी घेवन येता तेन्ना लोक तुका फॉलो करता. सो हेल्थ ऑलवेज इम्पॉर्टंट. सो हेल्था लागून बॉडी लागून लोक तुका इम्पॉर्टंट. सो हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितलो वेळ तुमकां आमकां तुजो हुस्को जाल्लो. अगो फ्लायट डिले जाली आनी माय हांव तुका फोन करतलो म्हणून म्हजी फोनाची बॅटरी स्पीड मागीर सगळी खबर आसा. तुमी कशी आसा. आमी एकदम बरी. जायते रोल तुवें केल्या जायते कॅरेक्टर रोल करपाक तुका चड आवडटा. म्हणटकूच ह्या तियात्रान एक पॉझिटीव रोल असो आसा तुजो. कशें दिसता तुका करपाक आनी जेन्ना जरी तो कॅरेक्टर रोल दिता तेन्ना वेगळोचार कसो तुवें. पॉझिटीव करूं एकदम बरें दिसता कित्याक हांव जेन्ना नॅगेटीव करता सगळे लोक म्हाका हेट करताय आनी स्पेशली ते ल्हान भुरगीं हाय म्हाका सारकीं भिताय कित्याक हांव UK गेलो तेन्ना म्हाका तेन्ना कळ्ळें की म्हाका नॅगेटीव रोलाक कितली भिताय ते. कित्याक लास्ट टायम हांव UK गेल्लो रियोमा गे शोआक तेतून हांव पॉझिटीव रोल करतालो आनी म्हाका सगळ्या लोकांनी बरो मान लायक केलो आनी तो रोलाक म्हाका ल्हान भुरगीं येवन म्हाका मेळो सोदना ती येवन देखून म्हाका मेळ्ळी आनी तेगे पेरंट्सांनी म्हाका सांगलें की तुगे हो पॉझिटीव रोल तांकां लायक जालो तो रडलो आनी अशें तशें बरो ट्रेजिडी रोल म्हूण. आनीक नॅगेटिवान ती तुका सारकी हेट करता ती तुका भिताय आनी आतां पासून ती मातशी व्हडली जाल्यार तरी पूण भिताय पूण आतां पॉझिटीव रोलाक म्हाका खूब लायक करताय. जेन्ना तुका एक रोल एसायन कोत्ता एक डायरेक्टर तुका एप्रोच करता म्हणटकूच तूं कितल्या पयलीं तयारी स्टार्ट करता आपूण त्या रोलान फिट जावपाक. जेन्ना तो डायरेक्टर म्हाका सांगता तुगेलो असो असो रोल आहा आनी स्क्रिप्ट आहा तेन्ना म्हाका डायरेक्टर म्हाका थोडें एक्सप्लेन करता अशें अशें जावपा जाय. मागीर हांव तेगेलें घेवन आनी म्हगेलें घेवन हांव दोनी कंबायन करून तेजें आनी वर्क करता आनी कितकोन येवपा जाय आनी लोकांक कितकोन सिंपथी आनी लोकां कडल्यान कितकोन मेळोंक जाय तें हांव वर्क करता. ऑलरायट आमच्या सांगाताक आसा जाका तुमी आशोन रावता पळोवपाक आनी आयकोंक तो कितें उलोवचो आसा तो आमचो सिंगींग सेन्सेशन बाबलोरी ट्रवासो चिच्चे तियात्र हे कार्यावळीन तुका येवकार. आनीक सेबिते दिवार हाचो तियात्र म्हजें पयलें घर. तूंय एक रायटर तूं एक डायरेक्टर म्हणटकूच तुज्या हिसपान तुका कसो लागलो. सेबीचो तियात्र म्हजें पयलें घर एकदम बरो आसा आनीक एक्चुली तो बरो आदी रिलीज जाल्लो मागीर रवींद्र भवन बंद पडलेल्यान तो आमकां दाखोवंक मेळोंक ना पूण खरेंच बरो तियात्र आसा बरी कॉमेडी आनी हांवें रिलीज जालो तेन्ना सेबीक सांगलेलें सेबी खरेंच बरो तियात्र आनीक हो पळय हावसफूल शो आसा एकदम बरो चलता हातूंत कॉमेडी बरी आसा कांतारां बरी आसा कास्ट बरी आसा आनी पार्टूय बरी आसा. भुरगेच पोळी ताच्या काळजा देवाचो मोगरी गो नासलो. लॉरी बाब जरी तर हांव विचारीत जाल्यार तुका तियात्राचो फुडार जरी तर ह्या सिजनाक हांव विचारीत जाल्यार तुका कसो दिसता बिकॉज जायते आमकां ऑडियन्स रिव्यू मेळटा की हॉला बंद जाल्यार तांकांय जायते त्रास जाता. तुमकां कितलो त्रास जाल्लो आसा. त्रास सगळ्यांकूच जाता कॅनडा पळय त्रास सगळ्यांकूच जाता बट आमी वर्साक 12 म्हयने तियात्र करतात खंय तरी खंय ब्रेक घेवन ते हॉल सारके करूंकूच जाय तेवूय आमचे भाशेन टायर्ड जाता सगळें जाता बट एक म्हजें म्हणणें एक आमकां टायम दितात त्या टायमा भितर ते रेडी करूंक जाय. फाटीं आमकां
एक डेट दिली मागीर फुडें व्हेली मागीर ताचे फुडें व्हेली आनी आतां कितलेंच फुडें व्हेलां हें अशें जावं उपकार ना कित्याक हे जे नवे तियात्र रिलीज जाल्ले तांकां खूब त्रास जाले हॉल रिनोवेट जावंकूच जाय ते आमचेच बऱ्याक पूण तरी आसतना तें एक टायमा भितर जावंक जाय जो टायम पिरियड आमकां सांगता तितून भितर तें जावंकूच जाय तुका दिसना अशें कितें ऑल्टरनेटिव्स तुमकां दिवंक जाय आसलो म्हूण इवन तियात्र स्टेज करपाक जाय तो लोकांक फायद्याक पडो एक्चुली तेणी बायलांनी कितें तरी करूंक जाय बायलांनी स्टेज रेडी आसा ताची फॉर एग्जाम्पल कला अकादमीन आतां ओपन एअर आसा बायलांक आमी तें यूज करताले तशें हांगा रवींद्र भवना सायडीन स्टेज आसा बट बसपाक तें क्लीन करून वयल्यान कितें कवर करून तें दिवंक जातालें जाय जाल्यार पूण कांय खबर करूंक ना लॉरी बाब फुडें तुका विचारूंक सोदता तुज्या तियात्राची फुडली तयारी कशी चल्ल्या एकदम बरी चलता हांव ऑक्टोबर एंड हांव रिलीज जाता म्हजो तियात्र नवो तियात्र आनी मागीर टील कार्निवाल पासून चालू आसतलो तयारी चालू आसा पाद्रीपणात भितर सरलो वावरदोंदो घर सोडून आपले ऑलरायट म्हजें पयलें गोर सेबी दे दिवाराचो आनीक एक खोडेगांत एक्टर म्हज्या सांगाताक आसा बाब विल्बन हे कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार पयलीं सद्याक आनीक विचारचें म्हटल्यार जायते प्रश्नाचो तुजो जबाब म्हाका मेळिल्लो आसा पूण ह्या तियात्रान तुका कितें वेगळें दिसलां आनी हो रोल करता आसतना तुका वेगळोचार कितें आयलो हे तियात्र वेगळोचार म्हळ्यार एक फॅमिली स्टोरी एक सोदां एक भाशा आसतली बट ही फॅमिली स्टोरी डिफरंट कायंड ऑफ आहा दुसरे भाशा कितकोन एक पूत आपणागे मायक कितकोन सपोर्ट करता तें सगळें दाखयलां सेबीन आनी एक खरें बरो तियात्र मागता लोकांनी हें चोयचो ही म्हजी मोगाची गोरकार ओके लुसी हॅलो अरे कितें जालें अरे सगळे म्हजे गोरकारीक पळोवन सगळे पिशे जातात हे कमोन राय जरी तर तुका हांवें विचारलें तुजे फॅन फॉलोवर्स जायते आसा म्हणटकूच तुजे फॅन्स तुजे पासत कितले पार्टी तियात्र पळोवपाक येता म्हाका खबर ना हय येताय आं हय हय येताय जरी तर हांवें तुका विचारलें जाल्यार तुजो जेन्ना तूं तियात्रान पयलेच पार्टी भितर सरलेलो तुजो फेवरेट एक्टर बा असो कोण आसलो उल्हासतारी हय रायट ओके आनी ताकाच लागून तूं ताजेच पळोवन तूं शिकला फर्स्ट भितर सरलो पासून उल्हासतारी तारी बाबा लागून भितर सरलो आनी एज अ स्टेज आर्टिस्ट एंड म्हाका एज अ सिनियर आर्टिस्ट एंड म्हाका जायतो गायड केला जी आमची पॉलनारां आसा तांकां स्पेशली जी यूथ आमची जे तियात्र कलाकार ही कार्यावळ पळयता तांकां तूं कितें सांगू सांगूंक सोदता सगल्यांक आख्खी तियात्रा स्टोरी सांग म्हण जायना सो म्हाका सगळ्यां थंय येवचो आनी हो सेबी दे दिवारचो तियात्र म्हजें पयलें घर तुमी पळोवचो देवूच अरे राय तूं टेन्शन कित्याक घेता हो तुजो इश्ट आसतना तूं कित्याक भियेता तूं ऑपरेशनाची सगळी तयारी कर तुका सगळो आदार हांव करता अरे ओ थँक्यू थँक्यू सो मच बाय ऑलरायट आमचे सांगाताक आसा आमचे बाय आंतोने दे मायना आनी सेबीचो हो नवो तियात्र म्हजें पयलें गोर जायत्यो भुमिका जायत्या तियात्रांनी तुवें केल्या म्हणटकूच हो डिफरंट कसो आहा तुजो रोल डिफरंट म्हणजे कांय ना सोदांचेच भाशेन म्हजो रोल म्हणल्यार तो सोदांचेच भाशेन म्हणून हांव तो सोदांचेच भाशेन करिना बट हांव तो आनी दुसरे भाशेन ते चेंज करता ओके जशे परी आमी जेन्ना ऑडियन्सान रावता आनी रिव्यूज मेळटा की जेन्ना तूं हेट कोत्ता कोणाक वो कितें प्लॅनिंग करता तेन्ना लोक थिंगा आयस उयस कोत्ता सो कितले तुका फीडबॅक येवन सांगता की आपल्याक ते अहें तहें जायती नेगेटीव कमेंट्स कितले मेळटा नेगेटीव कमेंट्स आतां आमी ऑडियन्स मिन्स लायक स्टेजीर आसना ऑडियन्स म्हणटा आतां बॅक तेका दितले तेका सो एकदम बरें दिसता बट मुगे चड हें क्रेडीट वयता फॉर माय पार्टनर फ्रँकी गॉन्साल्वीस कित्याक तो म्हाका ते भाशेन आपणागे डायलॉग दिता आनी हांवूय ताका ते भाशेन रिएक्ट जाता सो इट डिपेंड ऑन आवर जेन्ना कॉमेडियना कडेन इंटरेक्शन जाता कितलें हांसोंक येता तुमकां एक्चुली हांसोंक येना सोंपेपणी बट जेन्ना कॉमेडियन सेली बारबर म्हाका काम करता तेन्ना एकदम बरें दिसता कित्याक तेगेली एकान एक दीस तेगेली जायतीं डिफरंट उतरां आसताय आनी ऑल ऑफ सडन तेन्ना ती उतरां म्हणटरी आमकां मागीर हांसो येता कशे भाशेन कंट्रोल करता बिकॉज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल या कंट्रोल कोत म्हळ्यार ह्या तियात्रा म्हाका केन्ना कंट्रोल जालना इतले शो केले म्हणल्यार कंट्रोल जालना सेली बारबर करता तेन्ना निमाणी स्वाते जी आमची आयची ही पळयणारां आसा जी सेबी दे दिवाराचो तियात्र पळोवंक येता आनी जी कोणें पळोवंक ना तांकां तूं कितें मॅसेज दिवंक हांव इतलें सांगूंक सोदतां खरेंच हो जावन आसा एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र येवन तुमी पळोवचो म्हाका दिसता हो तियात्र तुमी चुकयले जाल्यार म्हाका दिसता कितेंय तरी एक मॅसेज चुकतेली म्हणून एक्चुली लायफान तुका कितें तरी एक बरी देख मेळपाचो हो तियात्र
सो येवन तुमी तुमच्या फ्रेंडाक तुमच्या सोयऱ्यांक सांगून हे तियात्राक आजीत जावचे म्हणून आदींच फुडें तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. एक ल्हानसो टंग ट्विस्टर आसा तुवें मग म्हणचो पडटलो. रेडी फॉर दॅट? ओके, इट गोज लायक दीस. रेड लॉरी येलो लॉरी. 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 पुरो गो. रेड लॉरी येलो लॉरी. रेड लॉरी येलो रेड लॉरी येलो लॉरी. रेड लॉरी येलो लॉरी. रेड लॉरी येलो लॉरी. माडा वयलो पिडो पडोन पाडो मेलो. मूड. माडा वयलो पिडो पडोन पाडो मेलो. 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 ऑलरायट, म्हजें पयलें गोर ह्या तियात्राचे आनीक एक एक्ट्रेस आमच्या सांगाताक आसा, आमचे ऑलरावंडर बाय रोमा. येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन. आनी रोमा बाय विचारचें म्हटल्यार एक सोरोड प्रश्न. जायते फावटी सॅली तुजो भाव आसता, तूं ताची भयण आसता, म्हणटकच हें तुमचें नातें ऑन स्टेज कशें आसता? एक्चुली हांव आनी सॅली जेन्ना स्टेजीर आसता दोगांय आमी आहा म्हणटच आमकां कांय प्रॉब्लम अशें आसना. केन्ना कितें एक डायलॉग एक्स्ट्रा उलोवंक जाय वो आमी इसोलनी जाल्यार दोगांय इतलीं कवर अप कोताय. आनी कोणाकूय एक एंट्री जाय जाल्यार आमी दोगांय हाय जाल्यार आमी इतलो टायम घेताय. सो कोणाक कळपाचें ना आमगे ते डायलॉग्स तितून नासले, पूण ओवरऑल आमी तो घेवन गेली. हांव जाणत आसली तूं म्हज्या मोगान येवं ना, ते कवराच्या मोगान आयला म्हणून. मत कोर हा वय गो तू स्वता देतीन म्हाका सोय केले. अरे कवर आसा भितर आसा. म्हाका सांडील दिसले. जायते फावटी एक मायचो रोल करता म्हणटकच तुज्या खासगी जिवितानूय तूं तोच रोल करीत आयला. तुका कांय वेगळोच दिसना जेन्ना तूं स्टेजीर आसता तेन्ना? ना जेन्ना हांव चड अशें हांव मायचे रोल करतां. सो जेन्ना हांव स्टेजीर आसता तेन्ना हांव म्हाकाच घरान आसलेल्या बरी फील करून तो रोल मुगे स्टेजीर हांव दिता. रोमा बाय, तूंय एक रायटर डायरेक्टर जालें म्हणटकच ह्या तियात्राची बरपावट, स्टोरी लायन ओ तेजो कॉन्सेप्ट वायज तूं कितें म्हणूंक सोदता? ह्या तियात्रा वयर म्हणजे एक कुटुंबा वयर सेबीन हो तियात्र म्हजें पयलें घर हाडलां आनी एकदम बरो कॉन्सेप्ट. सो ऑडियन्सांक एक मॅसेज कसो एक माय पुताचें नातें वो सून मायचें नातें घरान जेन्ना घोवाची भयण आसता. सो हो फूल कॉन्सेप्ट ताणें एक स्टोरी वायज करून लोकां मुखार दवरला आनी हांव सजमतां हो तियात्र लोकांक आवडटलो. आनी हाचे वयर जायते घोराब्यांनी ज्यो फुटी पडल्यात त्यो असले पुतांक पळोवन थोडे घोराबे एकठांय जाल्यार पुरो येवूं या म्हाका. ओके, एक्टर जावपाक सोंपें ओ डायरेक्टर जावपाक सोंपें? एक्टर जावपाक सोंपें, डायरेक्टर जावपाक डिफिकल्ट. म्हजें पयलें गोर सेबी दे दिवाराच्या तियात्रांतले फामाद कॉमेडियन आमच्या सांगाताक आसा. वळख करून दिवची गरज ना, तुमी सगळींच तांकां वळखता. सॅली बाब, एकूच प्रश्न तुमच्या लागीं करूंक सोदता. कॉमेडी तियात्रांत कितली गरजेची आसता? कॉमेडी म्हणटा ती सारकी मेन इम्पॉर्टंट जालो आहा. आतां जायतो लोक येता कित्याक आपल्यागे टेंशन आसा वो आपल्यागे टायम हें जाता, आपल्यागे तकली सारकी ना जाल्यार बरो टायम पास करपा जाय म्हणून कॉमेडी येता. तियात्रां प्लेयां कितें जाता चड उतरलो जाल्यार तो लोक बेजार जालो इलो आसता आनी एक पाटी ती हेचोयन आनी बेजार जाता. ताका लागून कॉमेडी इज अ इम्पॉर्टंट सारकी कित्याक मनशा हेल्थूय बरें आसता आनी कॉमेडी दिशी मातशें हांसपाकूय मेळटा. ताका लागून चड इम्पॉर्टंट आय थिंक कॉमेडी चड इम्पॉर्टंट. आतां मिसासून डायरेक्ट भयणी बरें येयला कित्याक मुगेली भयण म्हाका पयलींच हांव पयलीं तें तोंड दाखयलें म्हणटा म्हणजे हातीं हें कवर दिता आनी ते कवरा भितर पयशे आसताय. ताका लागून हांव पयलीं खंय वचना पयलीं ताका मेळो येयला. भायरसून गेले म्हणटू मागीर कवरूय गेले. मायरन, जायत्यो कॉमेडी तुवें केल्या आनी हांगा ह्या तियात्रान जायतीं कांतारां तुमी म्हणटा लोकांक जितली उमेद येता म्हणटकूच जे तुमी जशें परी हांव तुका पळयता हें घालून हातूनय तुवें कांतार म्हटलेलें आसता. जायतो रिस्पॉन्स तुका मेवला. कितें आसता, लोक कितें म्हणटा? लोक म्हणटा बरो आहा म्हूण. तूं बरो आहा काय कांतरां बरी आहा? कांतरां बरें पयलीं देवा आमगे 0 नोट्स चौक आहा तो चड सारको तियात्रां बरो हिट जाला आनी हांव एप्रिशिएट करता जुनियर रेगन हो बरो येयला होरें बरो उलयला आनी आमकां उमेद येता तो करपाक सारको पावर.
ऑलरायट सॅमिका तूं कितले एन्जॉय कोता जेन्ना ही कॉमेडी जेन्ना लोक तूं जेन्ना कॅरेक्टरान आसता लोक कितलो अप्रिशिएट करतात जेदो लोकांगे रिस्पॉन्स येता तेदो कोटा तुगे कॅरेक्टर हिट जाल म्हूण सो तो हिट जाला लोक आसल्यार कोटा लोक तर आसलो ना कांय रिस्पॉन्स येयला ना कोडे तुगे कॅरेक्टर फ्लॉप म्हूण कितली कॅमिस्ट्री तुजी आनी तुज्या डॅडीच्या वेळार कॅमिस्ट्री कशी आसता तुमची जायती वाटी तुम्ही बराबर आसता तें नॅचरल अशें घराको आसता ती ऑन स्टेज आसता माहिती आहे ना मग सांगिले किती पे 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 ना पे 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 डेविड कितें विचारू काय समजना कित्याक लोकांचो सारको फेवरेट जालोलो आहा ह्या तियात्रा जायते त्रियो आनी जशे परी झिरो नोट्स तुमी जायते कांतारा म्हटल्या कितें फेवरेट जाला लोकांचें लोकां म्हळ्यार चड म्हणजे कातरा सायड बरी फेमस जाली आमगेली फेमस म्हळ्यार लोकांनी मानून घेयल्या ती झिरो नोट सामके चौक आहा तो मागीर हांव लॉरी आनी सेबी आनी लॉरी दुओ म्हणटा पूण हांव त्रियो म्हणटा तो एक बरो हिट जाला वय आसपाचेर ते लोकांनी मानून घेता सो रिस्पॉन्स येता तेजे कोटा आमकां सो लोकांनी मानून घेयला आमकां तेश कोन मरे पंचायतीन मरे हाटल्यान 4 नोडे हाडले हय त्या इकिले हांव सोरूंगो अरे तेका रिजोल्युशन म्हणटा तें घेवपा पडटा ऑक्शनाक घालपा जाय ते कोण येयले नाय मग मागीर गो पडटा लेटर लावपा जाय सरपंचाचे जोड येतो हाल्या काल तूं न्हांवलो काल न्हांवलो तूं हय मागीर काल खंय साबण यूज केलें तें लायफ बॉय मागीर तो आमगे टॉयलेट दितलो तो यूज केलें आतां तेका रेजोल्युशन पास केलो रे सो तियात्र सेबी दे दिवाराचो म्हजें पयलें गोर तुका कसो लागलो एकदम बरो लागला स्टोरी वायज बरी लागल्या कॉमेडी कितें बरें कॉमेडी बी बरी आहा स्टोरी बी बरी आहा हो तियात्र जरी तो दुसरो पळोवपाक येवपाक सोदता जाल्यार तूं रेकमेंड करतलो येवपाक जाय हय येवपा सांगतलो तिचो हो तियात्र म्हजें पयलें गोर तुका कसो लागला म्हाका बरो लागलो हांवें फर्स्ट शो चोयलो तेगेलो आनी आतां हांव सेकंड टायम येयलां चोयचें सेकंड टायम येयला ओके कित्याक लागून तुका दिसलें आनी एक पावटी येवन तियात्र पळोवपाक म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट टायम चोयलो सारकी बरो लागलोली स्टोरी आनी हांव सगळे तियात्र चोयतां खंयचोय तियात्र चोवना खंयचे डायरेक्ट म्हळ्यार म्हगे लायफान हो फर्स्ट टायम हांव सेकंड टायम चोयला आयज कित्याक म्हाका बरो लागलो म्हजी स्टोरी कित्याक लागून तूं लोकांक रेकमेंड करतलो की हो तियात्र पळोवपाक येवपाक जावं कित्याक स्टोरी सारकी बरी आहा मिन्स फॅमिली ड्रामा असो माय पाहिजे तेचे वापरलो आहा तेका लागून सो हांव लोकांक हांवें हेजे फेसबुकाचेर फर्स्ट टायम हांवें कमेंट बी मारलो हय तियात्र वचोन पळयच म्हणून लोकांनी तुका तियात्र कसो लागलो सुपर बरो आहा फर्स्ट हाफ बरो ओके कितें लायक जाला फर्स्ट हाफाक कॉमेडी स्टोरी कॉमेडी बी बरी आहा कॉमेडी तुजें कितें आसा तुजें ओपिनियन कितें आहा बरो आहा हय तुका कसो लागलो हो तियात्र तेच बरो हय कितें रेकमेंड करतलो तूं लोकांक जे कोणें हो तियात्र पळोवंक ना तांकां चोवपा जाय तेच आयज सेबीचो तियात्र तूं पळोवपाक येयला न्हू तियात्र कसो लागला तुमकां गुड इट इज I liked it. ओके स्टोरी वायज Story wise is nice, something different. Like. ओके व्हॉट डू यू हॅव टू स्टोरी स्टील गोइंग ऑन स्टील गोइंग ऑन फर्स्ट हाफ कसो लागलो बरो आसा बरो जालें ओके कितें बरें लागलां तुका ह्या तियात्राचें म्हाका तें सांत आंतोनीचें पळय तेणी मिलाग्र जालें तें गळो फास करपाक गेलें आनी सांत आंतोनीन तेका पळय तें हँग जाता तें पळय हातीन दवरलें तें म्हाका बरें दिसलें रायट ओके तुका कांतारा सायडीन जरी तर विचारीत जाल्यार कांतारा बरी लागल्या हय सगळीं कांतारा बरीं आसा ओके कॉमेडी सायडीन कसो वयता तियात्र It's good. Yeah. तुमी समजता लाफ्टर खंयच्याय दुयेंसाक एक बरें मेडिसीन म्हूण शुअर ऑलरायट केन्ना तरी कॉमेडी करता तेन्ना तूं डायलॉग विसरला कोणूय तुमी जे दुसऱ्यान तुका उगडास करचो पडटा ऑलरायट ओके आतां एक ट्रिकी क्वेश्चन सॅलीची नायटी घालून कॉमेडी करून लोकांक हांसोवप हें तुमकां आवडटा पयलीं जेन्ना सॅली नायटी घालून येतालो तेन्ना तूं ना म्हणटा आपूण ओके तियात्राचो घरा वयता आसतना न्हिदेन तूं घरांत वेचो रस्तो दोच्या शिवाय दुसरो रस्तो दवरला पळय दवरला ऑलरायट ही वर्ड कंप्लीट करची पडटली ओके यो मोगा कंटिन्यू तेजी लायन ही आहा ती कितें कंप्लीट कर हय रावता तुका पोतून दोळ्या मुखार दिसती पडो नाका
ऑलरायट इश्टानो रायटर डिरेक्टर सेबी दिवार हाच्या तियात्राचो आख्खे बँड मेंबर्स आयज हांगासर आसा. सो सेबी तुज्या तियात्रान बरें संगीत अशें म्हूण लोक म्हणटा, आयकोंक बरें येता, रिव्यूज मेळटा, म्हणटकूच तुका कितें सांगचें आसा? हांव हें क्रेडीट म्हज्या म्युजिशनांक दितां. पयले सुवातेर आमचो लीड करता आमचो बाब सेनन, ताणें तो म्युजीक स्कोर बरयला, ताका सांगात दिता आमचो बाब नॉल्वर्ट सेकंड ट्रम्पेट, आनी आमचो ड्रामर बाब मानवेल, तसोच बेज आमचो सिबन, आनी आख्खे बॅकग्रावंडाची बरी वेवस्था केल्या बाब आरिफ द ग्रेट. हांव हें क्रेडीट आमचे म्युजीक सायडीक हें पयलें म्हजें घर ह्या तियात्राचें ह्या बँड मेंबर्सांक दिता. कारण हे तुका आयज कमेंट्स येता, बरे रिव्यूज येता, जाल्यार तांच्या ह्या एकोटाक लागून आनी ही टीम वर्क तांणी केला, आनी खरेंच बरें म्युजीक ताणें म्हज्या तियात्राक दिलां, आनी लोक ताका लागून हें बरें म्युजीक म्हूण वाखणटा. तांकां हांव काळजान सावन म्हज्या म्युजिशनांक देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो आसा सायडीक बाब दिनेश, आमचो लायटमॅन, ताणें बरी लायटींग केलां, आनी हांवें ताका सांगलेले भशेन ताणें म्हाका बिजलीची वेवस्था केल्या आनी म्हाका सांगात दिला. हांव दिनेशाकूय काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिट चॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा, सांबाळून दवरया आमची परंपरा. प्रुडंट मिडिया घेवन आयल्या चिट चॅट तियात्र. रोस्मिता